बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, देवाक दिनवास दिवच्या मनान आमी आयज सकाळच्या वेळार ह्या देव मंदिरांत आयल्या. हो थोडो वेळ आमी आमच्या सोम्या जेजू सांगाताक मोगान आनी भावातान सारुया. देव आमकां कधीच सांडिना ना म्हूण आमची तो बेपरवा करिना. तो आमची सगल्या वेळार आनी सगल्या घडये राखण करता. आयच्या मागण्यांचो विशय असो आसा: तुमकां कोणें फटयना जावंक chotraien रावात. जेजू अशें म्हणटा, जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. आयज जेजू आमकां चतूर रावंक उलो करता. ताका नाका आमकां कोणीच ह्या संवसारांत फटयलेली. ह्या जेजूच्या उल्याक आमी कान दिवया. ताच्या उल्याक आमी बेपरवा करची न्हय. तर होच जेजूचो उलो आयकूंक आमचें मन शांत दवरून पवित्र आल्ताराचेर उंड्याच्या रुपान आसलेल्या जेजूचेर आमी नदर घालुया. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया. तो आमचो सोडवणदार म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या कालतीपणान पवित्र आल्ताराचेर उंड्याच्या रुपाकाल आसलेल्या जेजूक आमची मान बागोवन नमस्कार करुया. जेजू आमकां अशें म्हणटा, जंय दोग वो एक जाण म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय हांव आसा. तर आमी आतां गीत गावया म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या. D29 पेज 62. मोच्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगांत एका झाडा मोदी कोरें सांगता तुया वासा. मोच्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगांत एका झाडा मोदी कोरें सांगता तुया वासा. तुजें नांव घेता तुका मान दिता, खालसांतान सगळीं तुका वंदिता. आमचे मोदी राव जेजू, मोच्या नांवान एकठांय जाल्या, दोगांत एका झाडा मोदी कोरें सांगता तुया वासा. तुजो शब्द आयकून तुजो मोग ओळखून संतोशान सगळीं तुका वाखाणटाव.
आमचे मोदें राव जेजू मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगां एकाच झाडा मोदें कोरें सांगता तुया वासा तुझी कुर्शी पिवून तुझे रक्त पिवून तुझी वाट बरोवन आमी एक जाताव आमचे मोदें राव जेजू मोच्या नावान एकठांय जाल्या दोगां एकाच झाडा मोदें कोरें सांगता तुया वासा आमच्या जिवितांत आमी जायते पावटी चुकता देवाचे आज्ञा प्रमाणे आमी चलूंक नात तर आमच्यो चुकी वळखून घेवन जेजू मुखार घालुया आनी देवाचें बोगसणें हे वेळार मागुया. दोनिया देवा जायते पावटी आमी अधर्मी मनीस कितें सांगता तें आयकलां आनी ताची सारकी चवकशी करिनासतना ताचेर आमी विस्वास दवरला आनी अशें करून तुजे आड आमी उलोवंक पावल्यांत. आमी चुकल्या बापा आमकां बोगोस सायबा. जेजू जायते पावटी आमी वायट रस्तो आपणायतना तूं आमकां जागृत करताय पूण तुजें उतर आमी आयकून घेवंक ना. आमी आमच्याच वाद्याचीं जाल्यात तुजो उलो आमी आयकूंक घेवंक ना. आमची काकलूत कर सायबा. जेजू तुजे विशीं आमी गवाय दिवंक आनी तुजी बरी खबर दुसऱ्यांक सोबे माजार पोरगोट करूंक आमी फाटीं सरल्यांत. आमी चुकल्या बापा आमची काकलूत कर. जेजू तूं आमकां प्रामाणीकपणान आनी चतूर जिवीत जिवंक आपयताय पूण जायते पावटी आमचें जिवीत फोटकिरें आनी अनितीचें जालां. आमकां बोगोस सायबा. देवाचें बोगसणें मागून आनी आमकां जेजूची गरज आसा म्हूण समजून घेवन गीत गावया जेजू म्हाका तुजी गरज. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोमनीक जशें उदक उच्या दिव्याक बोलबिसलेची यंत्रां चलूंक बळुबेची उच्या दिव्याक बोलबिसलेची यंत्रां चलूंक बळुबेची तुझी मोगोर मागना जिवीत ना बोल जेजू आनीक पदवी
तुझे बघून मागना जीवित नांबोल जेसू आनी पदवी मिटाव जेसू पुन्हा कारसान तेला ponti tela vini katololo rukakando bigor lolo kurisado katololo rukakando bigor lolo kurisado tuji bogor magna jivit nabol Jesu aning podvi tuji bogor magna jivit nabol Jesu aning podvi Jesu maka tu saunasai oroniatlo swadik manam Dieu porceto ujakambo Israelace corpa udo Dieu porceto ujakambo Israelace corpa udo tuji bogor magna jivit nabol Jesu aning podvi tuji bogor magna jivit nabol Jesu aning podvi देवान आमकां सगल्यांक एक व्हडलें देणें दिलां तें म्हणल्यार आमकां ह्या संवसारांत जल्मांत हाडून आमच्या जिवितांत ताणें आमचे खातीर जायतीं ओचोरयां विजवितां केल्यांत हे पासत जेजूक आमी काळजांत तावन दिनवासुया जेजू तुवेंनूच दिल्लें आमचें जिवीत एक उदार देणें आम्हा सोमेस्तांक आनी तूं आमच्या जिविताचे दर एके घडये दर एका खिणाक आमची राखण करताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता जेजू ह्या संवसारांत आमी आमचें जिवीत सारतना सगल्या वेळार आनी सगले घडये चतूर रावूंक तूं आमकां कळीत करताय म्हूण आमी तुका दिनवास दिता ह्या संवसारांत स्वताचे गवाय जावंक आनी सत परगट करूंक तूं आमकां संदी फावो करताय म्हूण आमी तुका मोहिमा दिता देवान दिल्ल्या सगल्या बरेपणा खातीर आमी ताका दिनवासूंक गीत गावया प्रभू जेजू R30 पेज 192 प्रभु जेसू
आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, तुका महिमा, तुका वंदन, निरंतरी तुका आमचे कीर्तन, उपकारांतल्यान करताव आमी गायन. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. बोडव्याचो तुका भोजन करता, आखी पृथ्वीर तुजी कीर्ती गाजता, सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू, प्रभू जेसू, आमच्या प्रभू जेसू. मातेवाचें शिवर्तमान 24:4 वोळ 4 आमकां अशें मेळटा. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. तेंच देवाचें उतर मनशाक जागृताय हाडटा. देवाचें उतर मनशाक खुर्बेन भरता आनी नवी वाट दाखयता. तर आतां आमी चिंतान देवाचें उतर आयकुया. सगळीं उबीं रावया. भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान 22:21 वळी 7 ते 19. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी ह्या घोडितांचो वेळ लागीं पावला म्हूण वळखूंक कसली कुणां जातली? ताणें म्हळें, तुमकां कोणें फटोयना जावंक chotraien रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी ताचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजाची आनी बोंडाची खबर आयकश्यात तेन्ना आकांतून नाकात. हें पयलें घडूंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्रांचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उप्रासतलें. हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो. हांगा थंय दुकोळ पडटलो आनी वशाची पिडा पसरतली. अंतराळार भिरांकूळ गोडण्यो आनी व्हडल्यो कुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतलीं. तुमकां देवस्थानाच्या आदीन करून बोणकोणींत घालून राजा आनी राजपालाच्या फुड्यान ओडून व्हरून तुमकां धुमाळो दितलीं. म्हजे वशीं गवाय दिवंक हो तुमकां सुयेग मेळटलो. म्हणटच तुमची राखण कशी करची ती आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय.
म्हूण गोठ मनान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसा लागून नाश जावचो ना. तीर रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाची बोड उपकार. ह्या देवाच्या उतराचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, दर एका मिसांत आमी वांटो घेतात तेन्ना आमचो भावार्थाचो गोठ आमी परगडटात. तो म्हळ्यार जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. हो आमचो भावार्थ आमी जेजूचेर तेवतात आनी ह्या भावार्थान आमी आमचें आख्खें जिवीत सारता. आयच्या वाचपान जेजू आमकां chotraien रावूंक उलो करता. जेजू अशें सांगता, जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले, तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. जेजू निमाण्या दिसाची जोडटेची खबर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी आपणाचें दुसरें येण्याक तयार रावूंक शिडकायता. कोडपार बांदलोलें घर तीर आनी गोठ उरता. आमच्यो कुडी देव मंदिरा परी म्हणटूच त्या देव मंदिराचें निर्मळपण आनी प्रमाणीकपण सांबाळूंक आमकां उगडास कोत्ता. जेजून आपल्या शिसांक कोश्टां दुमाळ्याक आनी जिवितांतल्या सगल्या आव्हानांक फुडो करूंक पडटलें म्हूण जेजू उगडास कोत्ता. ह्या संवसारांत स्वताचें गवाय जावंक आनी स्वत परगट करूंक तांकां संदी फावो करता. ताच्या कोश्टां दुमाळ्यांक बाप शारुती धाडटलो म्हूण आस्वासन दिता. तोच शारुती कोश्टां दुमाळ्यांक फुडो करूंक तांकां आदार दितलो म्हूण सांगता. आयज जेजू आमकांय कोश्टां दुमाळ्यांक फुडो करूंक तयार रावूंक कळीत करता आनी आमी प्रमाणीकपणान जिवंक सांगता. जेजू लागीं आमी मागुया. सोमिया जेजू, कोश्टां दुमाळ्यांक फुडो करतना तुकाच आमी परगटूंक आमकां काळजीदारपण दी. जेजू आमकां अशें म्हटलां, तुमी म्हजेर बाबार दवरशात जाल्यार आनी म्हजें सवें रिगून रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचें सवें रावतीत तेन्ना तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, हे वेळार आमी आमचीं काळजां देवाक उक्तीं करुया आनी जेजूचीं उतरां मनान दवरून
आमची थोडी मागणी बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा, आमचे मागणें आयकून घे. सगळीं म्हणुया. तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा, आमचे मागणें आयकून घे. ह्या संवसारांत आमी जियेतना चोत्रायेन आमचीं पावलां फुडें मारूंक आनी प्रमाणीकपणान चलूंक आमकां आदार दी म्हूण मागुया. जबाब. तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा, आमचे मागणें आयकून घे. कोश्ट दुमाळे येता तेन्ना आमी सगळ्या आव्हानाक फुडो करूंक आनी स्वताचे गवाय जावंक आमकां कृपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा, आमचे मागणें आयकून घे. आमच्या भुरग्यांनी आवय बापायक मानान लेखूंक आनी आपलें वायट जिवीत सोडून स्वत उलोवंक, आपलें जिवीत सारूंक तांकां बापाची कृपा दी म्हूण मागुया. जबाब. तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा, आमचे मागणें आयकून घे. आमी आमचें बरें जिवीत जिवंक पवित्र आत्म्याची कृपा, आदार आनी बळ मागुया. जबाब. तुजे लागीं भावार्थान मागता बापा, आमचे मागणें आयकून घे. जेजू, तुजीच खुशी आमी मानून घेवंक आनी तुज्या पावलांनी आमचीं पावलां मारूंक आनी भावार्थान वाडोवंक आमकां आयती कर म्हूण आमचे बापा हें मागणें आमी करुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमचीं पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.